बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. मोगळा जेजू, तुझे एकवटान जी कृपा तुवें आमकां दिल्याय ताका लागून हो एकवट आमचो तुजे सवे वाडत आसा आनी आमी अदीक आनी अदीक आमचें जिवीत सगळें तुका समर्पून जियेत आसा. ही कृपा तुवें आमकां दिल्याय तुका हाजीर जावन आमचें जिवीत सारच्याक आमी तुजे कुडीचे सांदे. तूं आमचो मस्तक, आमचो दोनी आनी आमचो देव. हे परी तुका मानून आमचें जिवीत तुज्या एकवटान जिवंक तुवेंच हें सगळें आमचें सगळें घडोवन हाडलाय आनी ताका लागून आमी तुका दिनवासता. आनी आमचें जिवीत सगळेंच आतां तुका समर्पून बापाक आमी तुजे वरवीं महिमा हाडटा. हांव म्हजे वस्तुंगी न्हय, पूण तूं बापाक महिमा हाडटाय तुज्या जिवितांतल्यान. तेन्ना तूं आमचे सवे आमचे सारको आसलोय आनी आतां तूं पुनर्जीवन जेजू सगल्या मदें आसाय. तर आमी तुका हाजीर जावन आमचें जिवीत बापाक महिमा हाडटा, कित्याक तूं ती महिमा बापाक दिताय आनी आमी तुका सहकार करता. तर आतां म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेजूची उतरां आमी जियोया. जियेत आयिल्लीं आसा आमी, पूण आतां अदीक खोलायेन ताचो पवित्र आत्मा आमकां घडोवन हाडटा. त्या प्रमाणे प्रत्येक जाण आमी ताच्या एकवटान घडत येवया. भयणीनो आनी भावनो, कोंत घेवया. प्रत्येक मणी जावन आसा सुस्कार. ह्या सुस्कारांत आमी जिवी आसा ताकाच लागून, कित्याक तो जावन आसा जिवीत जे आमी प्रत्येक सुस्कारांतल्यान अणभवता जियेता. तो आमी जेजूक जियेता, जेजू जियेता. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना पांयाची बोटां आसा थिंचोत्तान तकले मेरेन जेजून आमी बरोवन आयली की जेजू सगळें आमचें सगळें दवरया. आमची चिंतना, आमची भावना, आमची चाल सगळें आसा तितलें जेजू 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 म्हणून सगळें भायर काडया, ताचेर दवरया. ह्या विस्वासान, ह्या भावार्थान, ह्या बोरवाशान आमी ताचें सगळें घडोवन येवया. आतां आमी सुरू करुया. जेजू 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 जेजू. हांव जाणा तुमी थोडीं जाणां सुरवातूच करतात पांचांक आनी पांचांक थान तुमी सगळो जेजूच्या एकवटान जियेतात. तर ह्या वेळार आमी प्रत्येक जाणां पूर्णपणे 100% प्रत्येक सुस्कारांत जेजूच्या एकवटान जियोया. हें ताणें आमकां दिलां आनी तो ताणें आमकां घडोवन हाडल्यान त्या प्रमाणे आमचें जिवीत ताच्या एकवटान सारया. आनी ताका एकवटान रावतना तो आमचे सवे रिगून रावता, आमी ताचे सवे रिगून रावता सुस्कार भायर सोडटना. तर आमी जो बावतिस्ताचो मनोभव ह्याच रिगण्यांत पत्करया. तो आमकां रिगता तेन्ना तो वाडत वचोंक जाय. आमी ताचे सवे रिगता तेन्ना आमी उणी जायत वचोंक जाय. जो बावतिस्ताचो मनोभव आमी ह्या एकवटान ताच्या आसण्यांत आमी आतां तें पत्करून जियोया खोलायेन. आनी हे परी ताचे सगळें वाडत गेलेली म्हणटत आमी ताची कुडीची आत्यारां सांदे धाकटलो एक कुडको किरकोळ, पूण हो किरकोळ कुडको सदांच जेजूच्या आसण्यांत आसा. जेन्ना आमी ताका एकवटान जियेता तेन्ना आमकां परिपूर्ण जिवीत फावो जाता. तर हे परी आमी चाकरां म्हणून सुस्कार भायर सोडया. जावं म्हजे सवे तुज्या उतरा प्रमाणे म्हणून सुस्कार भितर घेवया.
आनी आतां आमी जेजूच्या भितर जियेता म्हणटच प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना आमी मोरया आनी जेजू सवें पुनर्जीवन जावं ह्या सुस्कार भितर घेतना आनी आमी आतां जेजूच्या जिवितान भितरल्यानसान जियेता तर आतां आमी ताच्या बापायच्या एकवटान आमचें जिवीत जिवया प्रत्येक सुस्कार भायर सुटतना बाप्पा म्हणून आनी भितर घेतना आब्बा म्हणून आमी ताका एकवटून रावया. आपलेपणांतली आमी भायर सरून जेजूच्या जिवितान आमी अदीक आनी अदीक आमचें जिवीत अणभवया. जेजू बापाक मागणे खोलायंतल्यान उबारतालो आनी हे खोलायचे मागणे फकत पवित्र आत्मो उबारूंक शकता. तर ताच्या पवित्र आत्म्याच्या मागण्यांत आमी भाग घेवन आमी अदीक ताच्या सारकी जावंक आमचें जिवीत पूर्णपणे ताका सहकार करून जिवया. हे मागणे आमचे सुन्नय पूण जेजूच्या एकवटान आमी बापाक उबारता ताका एकवटान आमचें जिवीत जियेता कित्याक तो पुनर्जीवन जेजू जिवंत आमचे सवे आसा. आनी आतां ताच्या एकवटान आमचें जिवीत जिवया. नांव ताचें जे आनी जू म्हणून सुस्कार भायर सोडून ताच्या नांवांत आमी रावया. आमचें जिवीत सगळो ताचे सवेंच आसा. तो आमकां एकवटन आसा पूण आतां आमी जितली आमचें जिवीत समर्पण ताच्या एकवटान रावता तितली आमी ताचे सारकी जावंक लागता आनी तो आमचे सगळे अदीक आनी अदीक पुनर्जीवन जेजू जावन जियेता. जेजू आमचे सवे आसा आनी आमी जेजू सवे आसा. आमी ताचे कुडीचे सांदे आनी हो कुडीचो सांदो ताचे सवें जेन्ना हे मागणें म्हणटा तेन्ना जेजू आमचे सवे मागणें म्हणटा. आमचे सांदे आपणाचे वस्तुंकी कांय करिना, ते म्हजे सवें करतात. ताका लागून आमी जेजू सवें हे मागणें म्हणून बापाक सगळ्या मनशा कुळाक सगळे ताचे कुडीचे सांदे अदीक आनी अदीक ताच्या एकवटान जिवंक ताका ओळखून तांचें जिवीत ताका समर्पून पवित्र आत्मो शिकयता ते प्रमाणे तांणी आपलें जिवीत सारूंक
हे मागणे आता जेजूच्या एकवटान उबारया. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तुझी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशीच आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. म्हज्या भयणीन भावनो, थोडो वेळ पूण एकदम खोलायेन जेजूच्या एकवटान आमी सारला, कित्याक जेजू आमकां एकवटून आसा. आमी ताका आमचें सगळें जिवीत समर्पून ताचे पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान ताका एकवटून आमी जियेत आसा. पूण हातून आमचें आपलेपण उदीक आनी उदीक नपयत जाता आनी ताचें देवपण आमचें सगळें वाडत वता. हाका लागून भयणीन भावनो, सगलो गोत जाता तितली ताच्या एकवटान आमी न्हयच मागणें करता तेन्ना, पूण सगलो गोत मागीर ताच्या एकवटान आमी रावया. नाजाल्यार आमची चिंत नाका जाल्ली येतली, आनी नाका जाल्ली आयली पर्यंत जाल्यार ती जेजूच्या एकवटान दवरली गी ना, ती सारकी नाच जातली. आनी हे परी जें म्हत्वाचें तें आमी पद करून आमी जेजू सोबे आमचें जिवीत जियेतल्या, आनी तें आमीच न्हय पूण दुसरी अणभवूंक लागतली. तर हे परी आतां ताच्या जिविताचेर थोडी नदर मारया. तेरसांतल्यान आमकां 20 ताच्या जिवितांतलीं घडितां आमी नियाळटा, पूण तातूंत नियाळीत ताचें सगळें जिवीत आमचें सगळें भरोन येता, कित्याक हें ताचें काम. तो कोत्ता, तो आमकां ताचो अणभव दिता, हें ताचें काम. तर आमी आमचें काम करया पूर्णपणे बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन. आमेन. सोत मानता देवाक, सोर्पोदिदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा, आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभावलो, आंकवार मारी थावन जल्मलो, पोंच पिलाता खाल ताणें कोश सोंसले, ताका खुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ले मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलिल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर्पोदिदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे मोक्षणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. भावार्थ, बोरवासो, प्रिती मोग, ही देणी बापान आमकां दिल्यान जेजूच्या सवें आमचें जिवीत खोलायेन जिवच्याक सायबीण माय कडेन, भाग्यवन फ्रांसिसा कडेन, भाग्यवन तिनासा कडेन, भाग्यवन जुजेवाजा कडेन आनी सगळ्या सांत भक्त कडेन मागया. आमचें जिवीत अदीक खोलायेन जेजूच्या एकवटान जिवच्याक. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशीच आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले, सर्वेस्पोरचे ठाय आसा, उस्त्र्यामध्ये सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. मागीर मारी देवाची माई, अमोप्यां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वडेर. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले, सर्वेस्पोरचे ठाय आसा, उस्त्र्यामध्ये सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. मागीर मारी देवाची माई, अमोप्यां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वडेर. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले, सर्वेस्पोरचे ठाय आसा, उस्त्र्यामध्ये सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. मागीर मारी देवाची माई, अमोप्यां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वडेर. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. 5 संतोसाचे मिस्तेर. पयलो संतोसाचो मिस्तेर, आंकवार मारेक गाब्रिएल दुता वरवीं जेजूचो जल्माचो आसा म्हूण कळीत जाता. लूक 1:28. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें, नमान तुका देवाचे चड उपुरबायेचे, सर्वेस्पोर तुजें सवें आसा. दुसरो संतोसाचो मिस्तेर, मारिया एलिझाबेथीक मेळूंक वता आनी तिची सेवा करता. लूक 2:41-42. एलिझाबेथीन मारियेचें नोमान आयकना फुडें चेकुस्वाद आसलेल्या बाळकान उडी मारली, आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली,
आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणें म्हणलें, वस्तुरे मदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ. तिसरो संतोसाचो मिस्तेर. बेल्या नोगरांत दुर्बळपणांत जेजू जल्मता. ल्यूक 2:7. आनी तिणेन आपल्या मालगडे पुताक जोल्म दिलो आनी तांकां खाणावळींत स्वात नासली देखून तिणेन ताका फाळ्यांनी गुटलावन खावणींत दवरलो. चवथो संतोसाचो मिस्तेर. जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात. ल्यूक 2:22. मोइजेसाची सुमूर्ती प्रमाणे तांचे शुद्धी करपाचे दीस भरले तेन्ना जेजूक जेरुसल्याक योद्न समोरपूंक व्हेलो. पांचवो संतोसाचो मिस्तेर. भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता. ल्यूक 2:40-6. आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्रां मदीं बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. 5 उजवाडाचें मिस्तेर. पयलो उजवाडाचो मिस्तेर. जॉर्दान नदींत जेजूचें स्नान. मात्येव 3:16-17. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें अचितूच स्वर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारवो कसो देवन येता तो ताणें देखलो. आनी अकस्मात स्वर्गावेलो एक ताळो असो गाजलो. ओ म्हजे अपुरबायेचो पूत, ताचेर आसा म्हजें दादोसपण. दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर. काना गांवांत लग्न वस्त्रांत जेजूची आप परगोटणी. जुवांव 2:4-6. जेजून तिका म्हणलें, ओस्तोरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ आजून पावंक ना. ताच्या आवयन चाकरांक म्हणलें, तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय जुद्यांचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातरांची 6 दोणां आसलीं. दर एकान 4 ते 6 कळशे जाताले. तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर. देवाच्या राज्याची परगोटणी. मार्कू 1:14-15. जुवांवाक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो. थंय तो देवाचें शुभ वर्तमान अशें परगोटूंक लागलो. निमळोलो काळ भरलो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. चवथो उजवाडाचो मिस्तेर. जेजूचें रुपांतर. ल्यूक 9:29. आनी मागणें कोत्ता आसतना ताचे मुखामोळचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसोण लोकलोकीत धवी फूल जाली. पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर. मिसाच्या बलिदानाची स्थापनी. ल्यूक 22:19-20. जेजून उंडो घेतलो. देवाक दिनवासून तो मोडलो, तो तांकां दिलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड. हांवें ती तुमचे पासत समोर पुंजी आसा. म्हजो उगडास काडून अशेंच तुमी करात. तेच परी जेवण जाता आसतना पात्र घेवन म्हणलें, हें पात्र म्हज्या रोगतान नवो करार. हें म्हजें रगत तुमचे पासत हांवें वारोवचें आसा. 5 दुखीचे मिस्तेर. पयलो दुखीचो मिस्तेर. गेत्सेमनी मळ्यान जेजू मागणें कोत्ता. ल्यूक 22:40-4-40-5. आनी सगळोच कळवळोन अदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो. आनी दोनीर गळटल्या रोगताचे दाट थेंबेवरी जळताचो घाम आनी मागणें कोत्तो शिश्या सुशी उठून ये जाल्यार ते खोंतीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळे. दुसरो दुखीचो मिस्तेर. जेजूच्यो मस्कऱ्यो कोत्तात. जुवांव 19:1. तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताची जेरबोंड मारूंक लायलें. तिसरो दुखीचो मिस्तेर. जेजूच्या माथ्यार कांट्याचो मुकूट घालतात. मात्येव 27:28-29. तेन्ना राजपालाच्या सैनिकांनी जेजूक राजनिवासांत व्हेलो. ताचे भोंवती सगळीं पळतून एकठांय केली. ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडें लाल आवरण घालें आनी कांट्याचो एक मुकूट विणून ताच्या माथ्यार घालो. ताचे उजव्या हातान एक बडी दिली. ताचे मुखार दिमी मोडून ताका केंडूंक ते म्हणटाले, जुदेवांचे राजा नमान तुका.
चवथो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या खांद्यार खुरीस दितात जो हांव 1917 आनी ताणें आपलो खुरीस व्हांवून कोट्ट्याच्या मुळ्ळेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोल्गोथा. पांचवो दुखीचो मिस्तेर जेजू खुर्सार मोत्ता. ल्यूक 23:40 आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें, बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो, अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. 5 ऑर्काचें मिस्तेर पयलो ऑर्काचो मिस्तेर आपल्या मरणा उपरांत तिसरे दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कू 16:6 पूण ताणें म्हणलें, भियो नाकात, खुर्सार मारलेले नाजरेतकार जेजूक तुमी सोदतात. देवान ताका पुनर्जीवन केलो. तो हांगा ना, ताका दवरलेली ती स्वात पळयात. दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिश्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गांत चडटा. मार्कू 16:19 आनी सोम्यान जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतोच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो. थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. तिसरो ऑर्काचो मिस्तेर जेजून बसायलेलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयली पवित्र सुबेचेर देंवता. धर्मदूतांचो इतिहास 2:2 ओचितूच झणझणीत वारे सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान तें आसलें तें आख्खें घर भरलें. चवथो ऑर्काचो मिस्तेर मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता. जुडीत 13:18 म्हजे दुये संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर भोव व्हडते सर्वेस्वराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. पांचवो ऑर्काचो मिस्तेर आंकवार मारयेक देव स्वर्गा आनी संवसाराची राणी कोत्ता. प्रकाशनी 12:1 तेन्ना वयर स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिसती पडली. सुर्याच्या पोरजोडान न्हेसलेली एक बायल, तिच्या पांया तोड आसलो चोनरीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नोखेत्रांचो मुकुट. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इगडाय सैस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर चुठायसा उस्त्र्या मदें सुदैव आनी सुदैव तुजो पूत जेजू. बेगीन मारी देवाची माये आमोप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां घाल. आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एमपणाच्या उच्यांतली वर स्वर्गार सगळ्या आत्म्या बोकोरून चड गरज आसलें. नमान राणये काकुटीची माये तूंच की आमचे जिवीत अमृत आनी बरवासो आमी पडीची येवची बाळकां तुका उलो मागता. येदुकाच्या कोणान सुस्कार सुरून रुदन करून माये तुका प्रार्थना. आमचे दोळ्याच्या रातनी तुजी काकुळची नदर घाल. तू कोणवाळे आनी मोगाळ दुलोब आंकवार मारये ह्या पडेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवन देवाची माये आमचे खातीर माग क्रिस्ताच्या बसायना आमकां फाव जावच्याक मागुया. देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मोरेचे भोव पवित्र रुजाचे मिस्तेर आमी नियाळटाव. ताणें तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बसायल्ले आसा ते आमकां मेळोशी कोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. उगडास कोर ए भोव कोणवाळे आंकवार मारये. केन्नाच आयकूंक ना कोणूय येतल्या तुज्या गोपांत मागतेल्यांक तुजी मदत आनी सोदतेल्यांक तुजो आदार तुवें आलासोर दिनासतना उरलो म्हणून. पातयेवन ह्या बोरवा शहरां हांव येता तुजे वेंगेंत ए आंकवारी म्हजे माये. हांव येता तुजे सरशी तुजे मुखार हांव उबो जाता. हांव पातकी आनी दुखीवंत हे देवाच्या पुताचे माये बेपरवा करूं नाका म्हज्या मागण्याची पूण दयेन आयकून घे म्हजें मागणें आनी सुफळ तें कोर. आमेन.
म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकुरणीचेर ताणें दिश्ट घाली. वय आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर्व बलिस्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोद दोतोल्यांक दुस्पटा येता. पदवेधरांक तो सदरां वयली शेवटिता. इनोळक्यांकूच जुबारता. भुकेल्ल्यांक तो बरे बरे देण्यांनी बोदता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. अब्रामाक आनी ताचे सोस्ती खातीर सर्व काळाक आपल्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुळीचो ताणें उगडास केलो. आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शेरोणां घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदां सदां काल महिमा आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदां सदां काल महिमा आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदां सदां काल आमेन. पामाये यो माये गे आमकां तुज्या गोपान. पामाये यो माये गे आमकां तुज्या गोपान. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेजूच्या जिवितान आमी बोड मारलेली आसा. आमचे वस्तूंक आतां आमी जियेना. जेजू सगळेंच. तो ताचे कुडीचे सांदे कशे आनी ताचे कुडीचे सांदेच आमी. तर आमी आतां जें कोत्ता तितले जेजू आमचें सगळें कोत्ता. जशे भशेन आमचे कुडींत आमी आमचे कुडीचो वापर कोत्ता, ते भशेन तोय आमचो वापर कोत्ता. आनी सायबीण मायन हो मनोभव पत्कलो, हांव चाकर जावं म्हजे सगळें तुज्या उतरापणे. तुका जाय पळय तसो तूं म्हाका वापर. हे परी आमचे सगळे सांदे तेच कोत्तात न्हय. ते आमचे आयकोतात. आमकां जाय पळय तशें ते वावुरतात. ते भशेन आमचें जिवीत घडोवन येवच्याक हो वेळ आतां पवित्र भोजवणींत सारया. जेजूकूच आमी हाजीर जावया आनी जेजू आमचे सगळें आपणाकूच हाजीर जाता. हे परी आमी ताच्या देवपणांत भाग घेवन जियेता. तर हे पवित्र भोजवणींत आमचे दोळे ताचे थिरावया आनी ताची किरणां आमचें सगळें शिरोवन आमचें पळय आपलेपण आनिकूय आसा तें सगळें तो आमकां दाखयतलो. प्रत्येक सुस्कारान आमी तें सगळें ताचेर दवरया. तातूंतली आमी स्वतंत्र जावया आनी ह्या स्वतंत्रपणांत ताचें जिवीत आमचें सगळें अदीक आनी अदीक उजवाडाक येवं दी. आनी आमचें खेरीतपण पळय आसा तें आमी प्रत्येक वेळा दिसा तें जिवया. जो कार्य आमकां दिलेलो आसा तो आमी जेजूच्या एकवटान करीत रावया आनी तातूंत सगळे मनशाक कुळाक बरेंपण फावो जातलें आमचे वरवीं. कित्याक आमी ताचे कुडीचे सांदे आनी ताणेंच आमकां सांगलां न्ही, जो कोण म्हजी सगळीं ज्यो एकवटान जियेता आनी हांव ताचे सगळें तो सुभां फळां दितलो. ती ताची, आमची न्हय. तो ती फळां आमचें सगळें घडोवन हाडटलो. तर आतां आमी ताका एकवटान रावया हे पवित्र भोजवणींत. नमस्कार खोरा येयात नमस्कार खोरा येयात नमस्कार खोरा सोम्यान येयात
নমস্কার কোরা ইয়াত নমস্কার কোরা ইয়াত নমস্কার কোরা সোম্যাং ইয়াত নমস্কার কোরা ইয়াত নমস্কার কোরাত ইয়াত নমস্কার কোরাত সোম্যাং बोव मोगाळाची जो सगळ्या म्हज्या काळजान सगळ्या म्हज्या जिवाच्या बळान सगळे म्हजे शक्तीन आनी सगळे म्हज्या मनान जेजू तुजो हांव मोग अणभवता आनी ह्या मोगान तुजो मोग कोत्ता आनी हो मोग आनीकूय वाडोवंक हांव आतां साश्टांगी पडून म्हजें सगळें जिवीत तुका समर्पीत हांव आनी म्हजी तकली तुजेर धरून तुजें सगळें बरेंपण जें तूं म्हाका दिवंक सोदताय म्हज्या खेरीतपणाक लागून तें म्हाका फाव कर के दुनिया म्हजी सत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळीज सगळें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें तुजे खोशे प्रमाणे ताचो वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका पुरो आमेन मोगाळाचे जेजू तुजेरूच म्हजे दोळे थंय रावन तुजी किरणां म्हजे सवें शिरतात आनी तूं म्हाका तुजे पवित्र आत्म्याच्या आसण्यांत मन उजवाडून खंयसर आडकोळी म्हजे सवें आसात आनी बांदपास आसात ते तूं म्हाका दाखोवन तूंच ते काडटाय म्हजे सुरशिले आनी हो सहकार हांव तुका कोत्ता कित्याक म्हाका म्हज्यो वस्तू गिजोवंक नाका म्हाका फकत तूंच जेजू तूंच म्हाका जाय क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर क्रिस्ताचे कुडी म्हजें तारण कर क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर नाणूय म्हाका उदकान कोणवड्याच्या पवित्र कश्टाणो म्हाका घोट करात तूं बरवें जेजू चिंतान म्हाका आयक तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय तुजे सुरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका पवित्र कश्टाणो म्हाका घोट करात वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय तुजे सुरशी येवंक तूं म्हाका फॉर्माय सांतां भोगतां सांगाती सदां काल तुका वाखाणच्याक वय जेजू सदां काल तुका वाखाणटा
जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू तुका महिमा तुका अर्गावंदन निरंतरी तुका आमचे कीर्तन उपकार आठवण कोता आमी गायोन प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू 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 सूर्या दोगान फुलतात बोंगे फुलां तुझ्या मोगान पेटात आमची काळजां सासणां गाजू आमची आर्गां गितां प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू आयक दुवे चोतराय दोर मोच्या उतराक कान दी आयक दुवे चोतराय दोर मोच्या उतराक कान दी तुजो गांव लोक विसो राता तुज्या बापायचें गोर सोडून ये अशें तुजें सुरोपायेक बोलतलो राजा तुजो पोती तो ताची सेवा भोक्ती कोर ओलोनकारांनी शिरो घालोली येता राजाची दू चोलयो कापडां तिची भांगारान बसयलेले मोतयाचे जोरीचे राजा सोर्शी तिका व्हरतात तिच्या सांगाता कुंवरीचो होर आनंदाच्या संतोषाच्या उल्हासांनी तांकां व्हरतात राजाच्या मंदिरांत कुंवरींनी प्रवेश करतात तुज्या पुर्वजांच्या जाग्यार तुका आतां मेळटलो पूत सगळ्या संवसाराचो अधिकार ताच्या आधीन करतलोय भावा भयणीनो आतां आंकवारीची खबर करुया ताचे विशीं सोम्यान म्हाका कांयच हुकूम दिवंक ना पूण तेच सोम्याचे काकुटीन विस्वाशी रावलोलो सेवक कसो म्हजें मत सांगता आतांच्या काळार ओचोडणी पासत जोण एकल्यान आपूण आसा तेच बेसार रावल्यार बरें तुका पोतीन आसा तर तिका सोडूं नाका तुका पोतीन ना तर पोतीन घेवंक सोदूंक नाका पूण लग्न जाशी जाल्यार
तुका पातोक जायना, पूण एक आंकवार चेडूं लग्न जायत जाल्यार ताकाय पातोक जायना, पूण लग्न जाल्ल्यांक आपल्या जिवितान घास पोट्टेली तांतली तुमकां निवारूंक म्हजी खोशी. भावां भयणीनो, हांव सांगूंक सोदतां तें हें, वेळ सोंपूंक पावलो, देखून हांव हे फुडें बायल आसलोल्यांनी ती नासलोले परी जियोचें. रोडटा तांणी रोडो नासलोल्या परी, सुकेस आसात तांणी सुकेस नासलोल्या परी, विकतें घेतात तांणी आपणा कडेन कांयच नासलोल्या परी. ह्या संवसाराच्यो वस्तू वापरतात तांणी त्यो खरेंच वापूर नासलोल्या परी जियोचें, कित्याक हें संवसाराचें रूप नोपयत जावंक वेता. आपल्या शिष्यांचे दोळे लावन जेजून म्हणलें, तुमी गरीब ती सुभागी, कित्याक देवाचें राज तुमचें. तुमी आतां भुकेल्यांत ती सुभागी, तुमकां देव दादोशी कोत्तलो. तुमी आतां रुदोन कोत्तात ती सुभागी, कित्याक तुमी आस्तोल्यात. मनशाच्या पुताक लागून तुमचो द्वेश कोत्तीत, तुमकां सोबेतली भायरायतीत, तुमकां अपमानतीत आनी वायट म्हणून तुमच्या नांवाचेर बोगलांटां घालतीत, तेन्ना तुमी सुभागी. त्या दिसा तुमी खुशाल जावन उडयो मारात, कित्याक मोठी व्हडली मजुरी तुमकां स्वर्गार मेळटली. तो तुमच्या पुर्वजांनी प्रवाद्यांक तशेंच केलें. पूण तुमकां ग्रेस्तांक हाय हाय, तो तुमकां बुजोवन आतांच मेळ्ळी. आतां दादोशी आसलोल्यां तुमकां हाय हाय, तो तुमी भुकेतल्यात. आतां आसतोल्यां तुमकां हाय हाय, तो तुमी रडतल्यात आनी रुदोन कोत्तेल्यात. लोक तुमचें बरें उलयतात तेन्ना तुमकां हाय हाय. तांच्या पुर्वजांनी फटकिऱ्या प्रवाद्यांक तशेंच केलें. मोगाळा जेजू, तुज्या एकवटान आमचें जिवीत आतां दोळे तुजे थिरावन सादतना तुजी उतरां आमकां भितरले गूट उक्ते कोत्ता.
मोगाळा जेजू, कितले महत्वाचे आमचे जिवीत तुका. ल्हान आसतना कितलींची ऑपरेशन म्हजी सगळी केली, आनी आतां तुजी सोशी सगळ्यांक हाडटा. चड करून आयज आपल्या जल्माचो दीस समोर तांकां, त्या भायर आनी कितलींशीं जाणां आसात जाणीं आमकां मागण्याची विनंती केलेली आसा. तांची सगळीं त्या साव जेजू तुच्या सोबें दवरतून तूंच ती शांती पळय. जेजू, तुज्या आदारान आमचें जिवीत दर दिसा अदीक अदीक नवें आनी बरें जावंक लागता. फकत तुज्यान जेजू आमकां त्या प्रमाणे घडोवंक जाता. एक जाण म्हणजे सगळीं जाणां तुका एकवटान रावता. जेजू, कितलींशीं जाणां आमची भाव भयणां दुयेंत आनी तडफडीत आसात, जावं धाकटीं भुरगीं जल्माक आयलेलींच ओ तरणाटी आनी वाडलेलीं, त्या भायर जाणटेलीं जीं आसात पळय तीं, तांचे खूल हाल जाल्ले दिसतात. जेजू, सगळें तुका समर्पीत हांव, आनी सगळें तांचें जिवीत कश्टान जें आसा तें तुका एकवटोन ताच्या कश्टांचो फळ तूं दुसऱ्यांच्या सर्वसां पासत वापर. तांचें जिवीत परिवर्तीत जावन तुज्या एकवटान मागीर आयली म्हणटच तांची दिशा तशीच आसता. पयलीं म्हळ्यार तूं म्हणून देवाक अर्गां दीत रावया. एक गोत वो अर्गांचोच वेळ उरनाय. जेजू, आमी तुका दिनवासता कित्याक तुवें सगळी आमची मागणी आयकल्याय आनी आमकां तूं जें दिवंक सोदताय तें उक्तें मनान आनी काळजान पत्करूंक तुजीच कृपा आमकां मदत करतली. आनी ह्या वेळार आमी तुका एकवटून रावतना ह्या मागण्यांतल्यान सगळ्या तुज्या कुडीच्या सांद्यांक तूं बरेपण, इलाज, पेकोवणी बरें आनी सगळें तुवें येवजिल्लें तितलें फावो कर. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां, तशींच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणें पळोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन.
दिलोय सगळ्या सुवादाचो उणो तो देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या गोश्ट मरणाचो उगडास करून दवरला तर तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र कुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं तामण आसनाचें सोडून तुजें फळ आमकां तुजो जियेते राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन.